काणयेचें नांव आया. काणी बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस काटपाडी. सादर करता सुजी डिसोजा, बेळवाई. माय म्हयन्याचे 11 दीस. भुंयक उजो पेटयल्ल्या परी दाव येतेली. दनपरा बरार घरांत एक सेर तांदूळ आसुल्लो. भायर येवंक तयार नासलो. भुंय तशें तन करपोन भुंयक एर आयिल्ली. कांय तोडी उदकाची शेळ आसच्या जाग्यार 5वें तन किर्लाल्लें पळोवन भुकेल्लीं गोरवां एकामेकाक स्पर्धा पडोवन धांवून येवन कातालीं. मनशाच्या कुडींतली सकत देंवच्या घामान उणी जाताना तो विशवाक आशेतालो आनी सुटकेची वाट सोदतलो. भोंवतेनी मनशाची झळक ना, पूण त्या घरच्या धांपुल्ल्या गेटी भायर आसच्या आंब्या रुखाक वणकोन एक जिवी उस्वास घेवंक कश्टाताली. ती कोणाची वाट रकतेली. तिची बोगणां मुखल्या भविश्यप्रास फाटल्या गडिता फाटल्यान धांवतना चानयेन कांतयल्लो एक पिको आंबो येवन तिच्या माथ्यार पडटाना एक दुखीचें रुदान भायर पडलें. पूण आंब्याक पळयतना तिची मेल्ली भूक जिवी जाली. आंब्यान भुकेक थांबयतना तिचे थंय कतकतून आसलीं बोगणां कोबारोस कायलीन कतकतच्या परी कतकतली. लागभाग 60 वर्सां आदीं. पांय वाट चड म्हळ्यार बैलागाडी येवंसो हो गांव. दोरो आनी पागर नासतना खंयच्यानी कोणेय येवन वचोंक अवकाश आसलो. पांय वाटेन वेताना त्या कोलवाच्या बिडारांत धाकटुल्या भुरग्यांचें रडणें केदाळारी आयकतालें. गाना गावंसो म्हातारो कांपेरो ताळो. आंगणांत उदकां घालचीं भुरगीं. तांकां आंगभर पापोना वा पोटभर कोकोना. देखून गांवच्या भुरग्यां परी दिसतेलीं. पोटाची भूक थांबोवंक कश्ट तरी भुरग्यांचें देणें ना करची भास कळीत नासलीं मनशां जाल्ल्यान एक मेट करतना आनीक दिमकरे वेतेले. तिसरें पोट काडटना 4थें केदाळा पोटांतलें भायर येवचें म्हूण राखतेले. दुलशीन लोर्साब आनी दिवीन बायेच्या कुटुंबांत जल्मोन 8 वर्सां बाळपण कितें, भुरगेंपण कसलें, संवसार कितें म्हूण कळच्या आदींच ताच्या फाटल्या 6 भयण्यांक आनी एक भावाक मालगाणें भयण आवय चड कित्याक आवयक वैजीण जालें. दुलशिनाचो संवसार कितें म्हणलें तेंच नेना. कितें करीजे कशें चलाजे कळीत ना. ताचे बोवारी काळोख वा काळी मोडां रेवडो नासतना दुलशिनाच्या जिवनांत पयलो संतोश ताच्या पयल्या कुमगाराचो दीस उदेलो. दुबळेकाय आसली तरी दुलशिनाची गत सुन्या पास्ट. त्या दिसा लुजाबायेच्या उदार मोनान तिच्या बंबयच्या धुवेन दिल्लें आंगलें दुलशिनाच्या पयल्या कुमगाराचें नवें आंगलें जालें. दुलशिनाक हें रेशमाचें नेसान. 40 भुरग्यां मोदें दुलशीन लिपलें तरी ताची आंजाळ सोबाय दोळ्यांनी दिसतेली. मीस समतस विगारांनी भुरग्यांक ल्हानसो कापी फळार आसा केल्लो. 2 आंबाडे, 2 केळीं, 1 लाडू आनी इल्लीशी सज्जिगे. ग्लासभर परंबळची उन्नून कॉफी. कॉफयेचो असलो परंबळ दुलशिनाच्या नाकाक आयिल्लोसो ना. ताचे दोळे मुखली प्लेट आनी लोट्याक देखतेले.
कोणे कितें सांगलें तें आयकूंक ना. केदळां खावंक सांगतात म्हूण रागतलें. सगळ्यांनी खावंक सुरू करतना दुलशीनान पयलो लाडू काडून तोंडा लागीं व्हरतना ताचे फाटलें बहीण आलीस आंबाडे दोळे करून ताका गिलच्या परी पळयतना लाडू फाटीं दवरलो. कॉपी काडून ल्हान ल्हान गोट करून मिठ्यो मारून पियेतना ताका येदोळ भोगूंक ना तितली खुशी जाली. वेग्गी वेग्गी पियेल्यार वेग्गी मुग्दात म्हणून सवकास निमाणो तेंबो पर्यंत पियेतना अय्यो मुग्दली गी अशें भोगलें. आज ताचे लागीं धाकट्या भावाच्या पाळयेचो एक कुडको आसलो. तातूंत ताणें दिल्लें कान बांदलें. रित्या पांयांनी घरची वाट धरतना 3 वर्सांचे बहीण ताच्या आंडयेर चडतना दुलशीन भाव आयिल्ल्या चिव्या परी दलतलें. आडिल्लें आवयन वांटें करतना तोंडाळी आलीस माय बायक दिनाका. ताणें एक गोबळो कापी एकल्यानच गोटल्या. आमकां पळोवन पळोवन कशें एडोवन पियेल्लें जाणें. देखून ताका वांटो ना. ताका उलटें उलयतालीं कोणीय नासलीं. ताणें सांगलें जायना जाल्यार घर सगळें मोडटलें. देखून तें त्या घरचो तुंडूराय. बिरमोत दुलशीनान आपणा दिल्लें इगर्जेतावन घरा पर्यंत हाडचें मात्रक. पूण खावंक आदी करनातलो. एर खाताना तोंडान लाळ गळ्ळी. पूण जाय म्हणलो शब्द विसरोन गेल्लें. बाळपण ताचें. आंगलें दिल्ली लुइजामी. दुसऱ्या दीस लोटसाबाचें घरचें मेट सडली. ती बसतना दिवीनबाई चावडेर बसली. कितें लुइजाबाई, 8 म्हयन्यांत येवच्या वतां परी दुबळ्या बिडाराक आयली? कांय जब्बर आसलें गी? गरज आसली तर हांव सेवकती आसलीं. तुवें आंगलें दिल्ल्यान दुलशीनाचो कुमगार जालो. देव बरें करूं. वो किनचो व्हड उपकार. तुमी मोन केल्यार तुमचे कश्ट थोडे आळू करया म्हूण चिंतून आयलीं. दिवीनबाई भियेली. कितें सांग. पळय, म्हजी धूव एस्तेर गांवांक आयिल्ली. फाटीं वेताना तुजे धुवेक आपोवन व्हरूंक चिंता. ताच्या बोंगल्याच्या कुशीच्या बोंगल्याच्या पारसी कुटुंबाक एक आया जायकय. दुलशीनाची चालाकी पळोवन ताणें प्रस्ताव केलो. कितें म्हणटाय तूं? दुलशीना धाडचें गे. तें ना जाल्यार हांवें कशें आसचें? दिविना आनी पुणी आंडयेर एक मांडयेर एक पोटान आनी एक पुरो. 8 जालीं. घोव आनी बायल त्या भुरग्यांची चिंता पळया. थोडें अक्कल काम करून दी. लुइजाबायचो व्हड शर्माव जालो. लोरसाबाकी हें बरें दिसलें. देखून दुलशीनान गांवांक पाट घालून बंबई सर्गाते उशेन पूड केलो. आसल्या दोन पिंजरल्या आंगल्याकी दिवीनबायन शिवून घाली. पोरणें पुडवें कातरून एक पोतें शिवलें. दुलशीनाक काळजांत धडधडे सुरू जाले. इगर्ज, कुमेर, तोट, चड म्हळ्यार गांवची ब्रेस्ताराची सांत. काजारा सोबानाक ल्हान प्रायर पोटभर जेवता मेळटा म्हूण वेतेलें. तरी भूत येताना भिकाऱ्या परी लेकच्या मोदें वेच्या की गोरसो नीस पेज पियोन घरास रावतलें.
आतां धाकटुल्या वळातावन विस्तार दर्याक पडलें. येदोळ 2 पटी बस्सार बसुल्लें दुळशीन. आज बापय लुयजामी आनी तिचे दुवे एस्तेरा सांगाता बस्सार बसून येताना ताका कुशीची सीट मेळिल्ली. बस धांवताना फाटीं फाटीं धांवच्या रूख झाडांक बांदपाक आनी मनशांक विस्मितायेन पळयतालें. ताच्या धाकटुल्या नेण्ट्या मोतीर भिरांतची सवळी पडिल्ली. उद्द्यावरची न्हंय येतस बस आलतोडी रावलें. पलतोडी वचोंक काळवा राश्या सागोंडार चडटाना ताचे पांय कामताना बापायचो हात धरलो. पलतडी पावता पर्यंत धांपुल्ले दोळे उक्ते करूंक नात. परत बस मल्पे बंदरार पांडयेर तें आनी एस्तर मात्र चडली. दर्यावेळेच्या लारांचे उसांबाळेक भियेल्लें दुळशीन कोवळून गेलें. स्ट्रीमरार चडटाना दर्यो शांत आसलो. वेळेचे गडबड गूंड उदकान नाचली. जरी तरी थिस्स आवाजता मोदें आसली तर सवाल उठले. आतां ताका आपूण दर्या मोदें पैन करता म्हणलें कळोवंकच ना. एस्तेर बंबईचें वर्णन करतना ताकाच पळोवंक पडलें. आरियांनी आसचो लोक पळोवन दुळशीनान विचारलें, आज हांगासर सांत गी. एस्तेर कुत्तूकर आसलें. हांगा 7 दीस सांतच. पळय ती पारसी तरी बरी मनशां. आयतार दनपारां रजा. हांव येवन तुका आपोवन व्हरतां. मिसाक वचोन भायर भोंवून येवया. भास कळना म्हूण भियेनाका. आत भाशेन सांगतात सावकाश शीक. हांव तुका हिंदी शिकयतां. एस्तेराच्या धैर्यान दुळशीन नव्या दिशेन चलोवंक लागलें. पयले कश्ट जाले पूण मनशां बरीं जाल्ल्यान ताणें सुदारसून व्हेलें. दुळशीन नव्या जिविताक वंदवलें. वर्सां कशीं धांवलीं कळीत ना. दुळशीन आतां तरणाटें. ताचे फाटली भयण 18 वर्सां जाताना आपणें पळयल्ल्या चल्या लागीं घरच्या विरोधपणां मदें काजार जालें. उपरांतलीं बरें शिकप आपणावन कामाक लागून तांकां जाय जाल्ल्या न्हवऱ्यांक सोदून फुडार बांदतना दुळशीनाची कोणाकी पर्वा ना. पूण ताचो दुडू मात्र जाय. निमाण्या भयणीच्या काजारापणी वसाजें म्हूण 30 वर्सां उपरांत गांवांक वेताना आपतो घेतिल्लें पैन बस्सार एका दिसान संपलें. दुळशीन आज कुडीन फुलिल्लें. कोणीय ताका 38 वर्सां जालीं म्हूण म्हणचे नात. ताच्या पुला सारक्या नडत्यांत आजून ताचें निश्कळपण दिसतलें. मालगाडें तें. पूण कोणाकी ताचें बरेंपण पडोवन वचोंक ना. आपलोच स्वार्थ पळयल्ली भयणी तांच्याच संवसारांत व्यस्त आसली. जोडुल्लें गांवांक धाडल्यार दुळशिणाच्या आंगार भांगारा नग सोंपतले. भयणीच्या पोटांत उजो पडिल्लो. काजारा दीस एकेका भयणींनी एक नग घालूंक विचारतना दुळशिनान सतान दिलें. उपरांत पाटी मेळिल्लेच नात. मॅडमेच्या 55 वर्सांच्या संभ्रमाक तिणें एक पोवळ्यासर ताच्या गळ्यान घालून दुळशीन वो तुवें केदींच कोणाकी दिवंक नजो म्हूण भास घेतिल्ली. पूण आलिसान घेतिल्लो तो पाटी विचारतना तूं दुसरो कर. तूं आनीक सोबीत आसाय. बंबय तुका कोणी कर दितलो. मातलाबी उतरां मारतना दुळशीन चुप्प जालें. वयल्यान आवयची मध्यस्तिकी. तुजेच बहीण न्ही गी. ताणें घाल्यार ताका सोब.
तुका कोण आमेसवंक आसा. पयल्या पोटी दुलशिनाच्या तकलेर गडगडो मारलो. अणभोग जालो. उलोवन पैदो ना. भाऊ आनीक शिकता. 2 वर्सां कुमोग कर म्हणटाना बापायन ताका तेंको दिलो. आशेन 30 वर्सां उपरांत गांवांक आयिल्लें तें आतां ताच्याच घरांत परकी जालें. कोणेय तूं कितें करताय म्हूण विचारूंक ना. तें तांच्या वांट्याक मोरसो रूख. ताचीं पावलां परत मुंबय वेताना आडिल्लें सर आणे आनी ताणें म्हणून गिदा परी पापसून काडिल्लें. आज परत पाटी वेताना 2 जडी पोरणी मुस्तेकी आसले. ल्हानशें एक बॅग घेवन सरलें. आसो जिनस पळोवन धनयां गेल्यांक दुखलें. रितो गळो, रिते हात आनी कान. घडिल्ल्या संगतीचो विवार दिताना दुलसीन त्या घरचें आई आनी त्या घरचो सांदो जाल्लें. धनयांक मोगाचें तुळशी जाल्लें. भुरग्यांक दीदी, तांच्या भुरग्यांक दादी. ताका एक बरें भविश्य दिवचें म्हणून धनी मस्त पेसाडलो. ताका जाय तें दिवन उत्तेजन दिल्यार तुळशीन आच्छल रावलें आनी ओंकार उरलें. कुटुंबां पोस करचो आंडो जालें. भाव शिकप संपयतना आवय बापूय अंतरलीं. पूण दुलशीन गांवांक वचोंक ना. धनी मेलो. ताचे पूत कुटुंबाचें येजमान जालें. धनीन मांद्रेक शेवटाली. दुलशिनान तिची मोगान साकरी केली. 4 वर्सां उपरांत ती मरतना दुलशीन अनाथ जाल्ल्या परी रडलें. पूण पुतांनी बापायक मरतना दिल्ले भाशे प्रमाणें ताका मोगान सांबाळलें. दादी तुळसी दीदीक आतां कितेंगी गांवांक वेची जब्बर आशा उठली. 70 वर्सांचें दुलशीन गांवांक वेता म्हणटाना नाखुशयेन किंचे दिसा पाटी येजय म्हूण बोगता. तोळ आमकां तिलशी, आमी तुका पाटी हाडटा म्हूण त्या बंगल्याची मेटान देंवतना भुरगीं ताका आरोंदन रडलेलीं. घरची दिशा बदलली. आतां रोणीची बायल जेन्नी घरची येजमान. दुलशिनान बरो मुदगो हाडला म्हूण कळोवन सैलापाचो स्वागत मेळ्ळो. दीस वेताना तांचो मोग गोड जालो. बाये, घर पोरणें जालां. तुका मुंबय व्हड बंगल्यांत आसल्याक हांगासर जायत्यो सवलत्यो दिवंक जायनात. तुवें म्हणल्यार मुखलें मेट काडटा. भावान खालतेपणान सांगतना भाव बरो म्हूण भोगलें. देखून बंगलो उबो जालो. पागर सोडलो. घर बांदतना बाये, हें तुजें मास्टर रूम. तूं आमकां ओडिल्ल. तुका कशें जाय तशें बांदय म्हणून बारीस चालाकेन ताणें हाडिल्लें सर लुटलें. भावाक संपूर्ण पातयेल्ली दुलशीनबाई मांकोड जाली. घरांत अकल जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा ती वचोन आपणेच आसा केल्ल्या रुमाच्या कटल्यार बसल्या तितलेंच. 5 वर्सांचो रोणीचो पूत बोबाटलो. 5 वर्सांचो रोणीचो पूत बोबाटलो. मम्मा, ती ओल्ड वुमेन आमच्या कटल्यार बसल्या. दोगांय पेटिल्लो उजो पालवोंक येवच्या परी धांवून आयलीं. शी, कात्याची प्राय जाल्या. कोणें खंय बसजे म्हणलें. कॉमन सेन्स नांगी. पळय रोणी, पयलें ह्या म्हातारेक तिचो जागो दाखय आनी ही बेडशीट लॉन्ड्रेक दी. बायलेचो गुलाम भयणीचो त्याग विसरला.
या बहिणी वरवीं आपलें कुटाम उंचायेक पावला म्हणलें वो विसराला. तुका कित्याक समजना? खंय जाय थंय सरकेल्ल्या फाडये परी रिकताय. मॅनर्स नांगे. तुळशीनबाई उडोवन पडली. ह्याच मनशांनी साकर उलोवन वर्सा भितर घर उबें केल्लें. तिच्या तोंडां तावन उतरां सुटलीं नात. ल्हान तावन पाटीं जाप दिल्लो जीव न्हय तो. मुखल्या कोडक्यांत तिचें बॅग दवरतना ती रडली. निमाणे दीस तरी समाधानेन कुटुंबा सांगाता खर्च जाय म्हणलें तिचें सोपान पासळ्ळें. परत तेंच कोडकें तिका स्वागत करतना ती रडली. सारकें जेवण ना, कोणी उलयनात. हप्तो संपलो, म्हयनो जाताना कठीण तापान पडटाना भावान तिचें बॅग आनी तिका गेटी भायर लोटलें. तिका आतां बंबयच्या दणयाचो उगडास आयलो. कश्टांनी वचोन फोन करन, चिन्नू बाबा म्हाका फाटीं आपोवन व्हरताय गी. तिच्या ताळ्यांत ती कश्टाक सांपडल्या म्हणलें कळोवन दीदी भियेनाका, हांव येता म्हणली जाप. गेटी भायर तुळशीनबाई राखता आपल्या चिन्नू बाबाक. भितर फेस्त जाताना गेटीर कुटुंबा खातीर सॅक्रिफायस केल्लो जीव रडतलो. आंब्याची पार उडयतना ल्हान आसतना उलो करन पारी फाटल्यान दाव सुंबे म्हणलो उगडास येताना आपुणी चिवोन उडयल्ली पार जाली गी, कोणाकी नाका जाली गी म्हूण रडोन थंयच न्हिदली. केदाळां जाग जाली ती नेना. रात सोंपोवन दीस उदेलो म्हूण कळटाना ती चिन्नू बाबाक राखून रावली. कार मुखार रावलें. कश्टांनी उबी जाली. चिन्नू बाबाक तिची वळख कळ्ळी ना. आत भाशेन तिणें लागीं आपयतना तिचो जिनोस पळोवन तो तटक्क जालो. दीदी तिका आरयता. दोळ्यांतलीं दुकां चिवळोन गेल्ल्या पोळ्यांनी देंवतात. चिन्नू बाबा, कांय तरी खावंक आसा गी, म्हाका भूक लागता. ड्रायव्हराक आपोवन कारार अशें खाण पिवान हाडून तिका दिताना जेन्नी आनी रोनी गेटी सरशीन येतात. ओ तुमीच गे? मान मनशा इंग्लिशान उलोवंक सुरू करता. ही तुमकां कितें जायजे? तें आया. जेन्नी सांगतना चिन्नू बाबा रागान बोबाडता. ची तुमच्या जल्माक. बहिणीक आया म्हणूंक कशें पुटवालें? आया ती आयास. अनपड मनीस. कितें म्हळें? अनपड. ही दिकरी आपणायल्ली एक शिकपी स्त्री. कितें म्हळें? आया. चिन्नू बाबा, हांव तुमची आयास. ना ना, तूं आमची आई, दीदी, दादी. आमच्या घरचो उजवाड तूं. ह्या कासापी मनशां खातीर तुज्या जिणयेची बाली भेटयली गी तुवें. दीदी, तुज्या घरचें दार तुका उक्तें आसा. चल या आमी. तिका उखलून फाटल्या सिटीर बसोवन तिका आपल्या वेंगेन बसोवन आपोवन व्हरताना ही अनउपकारी गेटी मुखार मिठा कांबे जाल्ली.